क्लिनिंग ऑफ रोड सायड गार्बेज. कालांगुटान मोठ्या प्रमाणात रोड सायडीक गार्बेज पडटा. 100% क्लियरन्स जे जावपाक जाय फ्रॉम द पंचायत सायड जायना. सो NGPDA म्हणून अंडर CSR एक्टिविटी आमी स्टेप इन जाल्ल्या आनी जिंगा जिंगा कोनशांनी ही गार्बेज लोक हाडून उडयता ते स्वतेर आमी ब्युटिफिकेशन करता. हिंगा आतां आमी कर्ब स्टोन घालून टायल घालतले आनी बेंच घालतले 2 आनी तेका बरो पेंट मारतले आनी वयर LED लायट आहा तिंगा न्यू घालतले LED लायट. सो हे ब्युटिफिकेशन केल्या उपरांत लोक थिंगा हाडून गार्बेज आपली उडोवचो ना. आयज लोक कितें करता, पोटल्यो बांदता व्हडल्यो आनी हाडून हिंगा उडयता. कित्याक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन पंचायतीन करपाक जाय. आमी येदो व्हडलो प्लांट बांदला कॉस्टिंग 150 crores. हो प्लांट गार्बेज ट्रीट करता आनी आमचें काम खाली व्हरोन दिवपाचें. हांवें 4 ट्रक घातलेले आहा पार्रा, आरपारा नागवा, कलांगूट मेन रोड आनी कांदोली. हांव करता MLA म्हणून कलेक्शन अंडर NGPDA विथ आवर टीम. हे आमचे सगळे यूथ दे वॉन्ट कलांगूट टू बी डिक्लेअर्ड एज गार्बेज फ्री. कलांगूटच्या लोकांक सांगलां हांवें 6 म्हयन्यांनी कलांगूटान गार्बेज दिसची ना. हें काम आमी आतांचसून स्टार्ट केल्लें आहा. आमी 1800 डस्टबीन कलांगूटान घालतले, नियरली 2000. After many years and after many MLAs, we have finally found one MLA who is worth about cleaning the garbage of Kalangut. Now the present site that you see in the background was infested with worms. Every hotel owner and building owners were dumping garbage here. Now, since Michael Lobo has taken the initiative to do up this place, clean this and put some benches or beautify this, I am kindly requesting the people from Kalangut, please don't expect the MLA who lives in Parra to come and clean up your shit. Put the garbage in the proper places and please remember one thing, all of you Goans, Swachh Bharat ek Modi nahi, sab Hindustani.